सिटीजन एडवायझरी फोरम आम्ही स्मार्ट सिटींग एक पार्टिसिपेटिव्ह मुवमेंट करपाक सोदता. स्मार्ट सिटी जे इनपूट आसतले ते खंय तरी आमचे नागरिकां कडल्यान येवपाक जाय. आमचे नागरिकांक कितें जाय ते आमी करपाक जाय. हाका लागून एक सिटी एडवायझरी फोरमाचे एक कॉन्स्टिट्यूशन चालू आसा आनी डेफिनेटली एनी सजेशन्स जे खंयच्याय नागरिकाक दिसता की अशें जावचें हें ताणें डेफिनेटली आमकां बरोवचें, आमकां कळोवचें. तुजो मोबायल आसतलो नाल्यार स्मार्ट सिटीचो ईमेल आसा ताजेर आमकां अवश्य हें तुमची मोलादीक सजेशनां धाडून दिवची. दुसरें मिशन म्हणटा तें आमचें अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिज्युवनेशन ऑफ अर्बन एरियाज. आनी ह्या मिशनाचे मार्फत आमचे 3 वर्साचे प्लॅन्स एप्रूव जाल्यात. आमचे फायनान्शियल इयर 15-16चे 11 प्रोजेक्ट फॉर 59.44 crores, 16-17चे तशेंच 11 प्रोजेक्ट 69.60 crores आनी 17-18चे 7 प्रोजेक्ट फॉर 80 crores हे आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक सँक्शन मेळ्ळां. ताजे पयले पावण्याचे 15-16चे प्रोजेक्टाचे कामूय खुबशे चालू आसा पणजेभर. स्मार्ट सिटी खाला 108 कोटी केंद्रा कडल्यान आयल्यात. पणजे स्मार्ट सिटी खातीर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस उगडपाचे आसात. आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे पयलो हिस्सो म्हणजे 108 कोटी आमकां रिलीज जाले आनी स्टेट गव्हर्नमेंटाचे तिजोरेकूय आयले. आमचे स्टेट गव्हर्नमेंट ऑल्सो हॅज टेकन द प्रोग्राम ऑफ स्मार्ट सिटी अमृत मिशन व्हेरी सिरियसली. आमची एक मागणी आशिल्ली की ही जी SPV जाल्या ताका जागो दिवचो ऑपरेट करपाक आनी स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज सीन द मेरिट इन दीस and has allotted space at Old Secretariat, Adil Shahji Palace. The Old Secretariat आशिल्लें which is renovated. थंय आमकां एक थोडो पार्ट आमचे स्मार्ट सिटीचे ऑफिस घालपाक दिलां. आमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसा बरोबरच एक सिटीजन फॅसिलिटेशन सेंटरूय थंय करपाक सोदता सो दॅट सिटीजन्स कॅन कम अवेल ऑफ द फॅसिलिटी, गेट ऑल देयर रिकॉर्ड्स, पे टॅक्सीस. एक इजी वन स्टॉप शॉप अशें एक कन्सेप्ट आमचे नागरिकां खातीर आमी थंय करपाक सोदता. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार.